कला अकादमीचो ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळा। एका वटेन कला अकादमीचे रिपेर काम चालू असताना ही घडणूक घडल्या। मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा परिस्थितीचो आढावो घेतला। स्लॅब कोसळपाच्या प्रकाराचेर PWD रितसर जाप दितली। मेरशे विशाल गोलतकर खून प्रकरणात दुबावितांक धरपाक पुलिसांक येस आयला। खुनाची घडणूक उक्ताडार आयले उपरांत कांय वरां भितरूच पुलिसांनी एका अल्पवयीना सयत 5 जाणांक अटक केली। गँग वॉरांतल्यान हो खून जाला म्हणून पुलिसांनी ह्या वेळार सांगले। सत्तरीत केन्ना आमकां वाग दिश्टीच पडिल्ले नात असो दावो सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेच्या सदस्यांनी केला। सरकारान गोंयांत वाग संरक्षीत क्षेत्राची गरज ना म्हणून घेतिल्ल्या निर्णयाक येवकार दिवपाक म्हणून सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेची खासा पत्रकार परिशद जाली। सेजाच्या कामगारांक मेळपी तेंको दिसान दीस वाडत आसा। पंचायत मंडळा वांगडात देवस्थान समित्यो आनी शेतकार संघटनांनी ह्या कामगारांक आपलो तेंको जाहीर केला। कामगारांक कामार घेतले ना जाल्यार कंपनी आड रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी ह्या संघटनांनी दिल्या। सध्या गोयच्या 40% लोकांक सरकार फुकट उदक दिता। 16 क्युबिक लिटरां परस चड उदक वापरपी 40% लोक राज्यांत आसात। ताचो खर्चूय सरकार आपल्यार घेता। चड उदक वापरपी लोकांच्या बिलांतले 17 रुपया लेगीत सरकार फारीक करता। देखून लोकांनी चड उदक वापरचें न्हय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आवाहन केलां। भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं पाळी वाठारांत 10 MLD प्रेशर फिल्टराच्या पयल्या टप्प्याचे उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो।
गोयच्या फेरीबोट सेवेच्यो कटकटी चालूच आसात. फेरी सेवा नियमित नाशिल्ल्याच्यो लोकांच्यो कागाळी नित्याच्योच जाल्यात. आता फाटले 4 दीस जाले केरी तेरेखोल फेरी बंद आसा. वास्को शांतीनगर महामार्गाचेर भिरांकूळ अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एसटीम गाडयेचो चालक हिस्पा भायर सोरो पिवन गाडी चलयतालो. फुडल्यान वचपी डस्टर गाडयेक फाटल्यांतल्यान ताणें धपको दिल्ल्यान गाडी उरफाटी पडली. ह्या अपघातान एसटीम गाडयेंत आशिल्ल्या 4 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला. दोनूय गाडयांचे बरेच लुकसाण जाले. हाचो फुडलो तपास चालू आसा. वेलिंग वाठारांतल्यान जायांच्या मल्ल्याक कोणे अज्ञान मनशान उजो घालून मळे लासपाची घडणूक फाटल्या 15 दिसां पयलीं घडिल्ली. ह्या प्रकरणा वयल्यान आयतारा वेलिंग प्रियोर कुंकळेची ग्रामसभा तापली. हे विशीं खोलायेन चवकशी करून गुन्यांवकारांचेर कारवाय करची अशी मागणी ह्या वेळार जायो रोवपी थळाव्या लोकांनी केल्या. हे शिवाय कोयर तशेंच बेकायदेशीर पद्दतीन बार्राक परवाने दिवपाच्या विशया वयल्यान ही ग्रामसभा तापली. अप्रेंटिसशीप उपक्रमाच्या नांवान तरणाट्या मतदारांक नोकऱ्यो दिवपाचे गाजर सरकार दाखयता. हे सगळे नाटक लोकसभा वेंचणुकेंत मतां मेळोवपा खातीर चल्लां असो आरोप आम आदमी पक्षाचो अध्यक्ष अमित पालेकरान सांगला. गोयचे आदले मंत्री आनी हळदणचे आमदार रत्नाकर चोपडेकर हांकां मुंबईत मरण आयले. तांचे कुडीचेर बिट्टोणा निमणे संस्कार जाले. न्हंय येरादारी प्रोवेदोरिया नुस्तेमारी छापणावळ ही खातीं तांणी हाताळिल्ली. गोंयभरची शेतां पावसांत सामकी पाचवीसार जाल्यात.
शेतां फावो तशी उदकान भरिल्ल्यान तरवो लावपाक आतां सुरवात जाल्या, पूण कांय बोटार मेजपा सारके आतां शेतकार उरल्यात जे हो पिड्यांचो वेवसाय फुडें व्हरतात। आयज हेच शेतकारांनी हेर वेवसाय करपी लोकांक शेतांनी देऊन शेतकी वेवसाय आस्पावन घेवपाचो उलो मारला आनी कांय जाणांनी व्हडा उमेदीन हातूंत वांटो घेतला। बालरथाचे ड्रायव्हर आणि कंडक्टर संपार गेल्ल्यान विद्यार्थ्यांची गैरसोय जाली। कांय भुरग्यांचे पालक तांकां सोडपाक व्हरपाक आयले, मात कांय भुरग्यांक चलत यो वच करचें पडलें। खास करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांचे चड हाल जाले। चरावणे धरण प्रकल्प जायच आशिल्लो। हो धरण प्रकल्प जायत जाल्यार उदकाची मोठी समस्या सुटावी जातली, अशें चरावणेचे लोक म्हणटात। फुडल्या 3-4 म्हयन्यांत मांद्रे वाठारांत उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो, अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान दिलां। चांदेल 50 MLD प्लांट आनी तुवे प्रकल्प पुराय जाल्यार मांद्रे वाठारांत उदकाची समस्या सुटावी जातली, अशें जीत आरोलकारान तुये हांगा नव्या उदकाच्या बांदकामाच्या शुभारंभा वेळार तो उलयलो। गोयच्या थळाव्या मुर्तीकारांनी पारंपरीक माती कला तिगोवन दवरची, असो उलो मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी मारला। गोय हस्तकला महामंडळाच्या आदारान कुडचिरेच्या थळाव्या मुर्तीकारांक चिकण माती मेळपाचें यंत्र दिलां। सोमारा सकाळी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या हस्तुकी कुडचिरेच्या मुर्तीकारांक हें यंत्र भेटयलें।
साकवाळ आणि बोगमोळो वाठारांत नवे पंचायत घर उबारतले अशी माहिती पंचायत मंत्री तशेंच दाबोळेचो आमदार माविन गुदिनोन दिली। ह्या दोनूय कामांचो बुन्यादी फातर बेगीनूच लायतले। तशेंच चिखले पंचायतीची दुरुस्ती करून तातूंत एसी हॉल उपलब्ध करून दितले अशेंय माविनान सांगले। हरमल मिठागर वाठारांतलो रस्तो उदका पोंदा गेला। रस्त्या कुशीक आशिल्ले जाल्यार शेतींनी तालावाचें स्वरूप जावन रावलां। देखून आतां लोकांनी शेतां करपाची सोडून दिल्यात। पावसाचें उदक वचपाक सारकी वाट नाशिल्ल्यान ही स्थिती निर्माण जाल्या। देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। कितले फावटी आंदोलनां करून लेगीत आमदार तशेंच संबंदीत खातें कांयच काना मनार घेना। हाचेर संबंदीत खात्यान लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। बुडपाच्या घडणुकांक लागून घसघशाचेर वचपाक बंदी घाल्ली आसतनाय दिवचल म्हालांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कांय घसघशांचेर न्हावपाक गर्दी जाता। दिवचल शारांत येवपी आनी सर्वसामान्याच्या दिकेन वचपी रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या घसघशांचेर तर आयज गर्दी जाल्ली। माणकुल्या भुरग्यां सयत तांच्या पालकांनी घसघशाचेर मजा करतना न्हावपाचो घोस्त काडलो। धर्मीक सुवातीचेर आशिल्लो हो घसघसो सुरक्षीत आसा। आयज मेरेन ह्या घसघशाचेर कांयच वायट घडणूक घडूं ना असो दावो थळावे लोक करतात। पेडण्या वाठारांतले सगळेच रस्ते धोकादायक स्थितींत आसा। मोर्जे खंडी वाठारांतल्या रस्त्यार तर व्हडलें फोंडकूल पडलां। हाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा। फाटल्या वर्सा लेगीत हीच स्थिती जाल्ली तेन्ना थळावो आमदार जीत आरोलकारान फुडाकार घेवन हें फोंडकूल पुरयल्लें। मात परतून तीच स्थिती जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या। भौशीक बांदकाम खात्यान हातूंत लक्ष घालून रस्त्यार पडिल्लें फोंडकूल बेगोबेग पुरोवचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सोमारा दुरुस्ती सुरू आशिल्ले कला अकादमीच्या ओपन एअर ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो। हो स्लॅब कोसळपाचे घडणुके वयल्यान विरोधी पक्षांनी सरकाराचेर हल्लाबोल केला। मंत्री गावडेक बेगोबेग देवयात म्हणून विजय मागता। आप म्हणटा हो भ्रष्टाचाराचो कळस। आरजीचो विरेश बोरकारूय घडणूक थळार पावलो।
भुरग्यांक पुस्तकाच्या ज्ञाना वांगडा हेर ज्ञान आसप गरजेचें अशें सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान सावड्डे शारदा इंग्लीश हायस्कुलाच्या 10वेच्या गुणी विद्यार्थ्यांचो सत्कार सुवाळ्याक केलो उपरांत सांगलें. एप्रेंटिसशीप पुराय केल्या उपरांत खाजगी कंपन्यांनी काम करपी तरणाट्यांक सरकार 1,500 रुपया तांच्या पगाराक जोडून अदीक मानधन दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयच्या सरकारी कार्यालयांनी तशेंच खाजगी कंपन्यांनी तरणाट्यांक ह्या उपक्रमा वरवीं रोजगार दितले. तशेंच सहकार क्षेत्र आनी सरकारी महामंडळांनी लेगीत तरणाट्यांक रोजगार दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. 15,000 तरणाट्यांक पयल्या टप्प्यांत रोजगार दितले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. शेनवारा सांजेर म्हापशेच्या पर्रा वाठारांत एका पर्यटकाच्या कारीन सायकल चलोवप्याक धपको दिल्ल्यान भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत सायकल चलोवपी ल्हान भुरग्याक गंभीर दुखापत जाल्या. देखून ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. अपघातांत दुखापत जाल्लो भुरगो सांजेर सायकली वयल्यान ट्युशनाक वतालो तेन्ना पर्यटकाच्या कारीन सायकलीक नेटान धपको दिलो. नीन मोटर स्पोर्टान पयले फावट फुडाकार घेवन ऑफ रोड ट्रेल आयोजीत केल्या. ही ऑफ रोड ट्रेल केपें स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ते पाडी मेरेन जातली. ह्या खेळांत 50 खेळगड्यांनी वांटो घेतला. अणभव आशिल्ले वा अणभव नाशिल्ल्यांनी लेगीत ह्या सर्तींत वांटो घेवचो अशी माहिती प्रतीक प्रभुदेसायान दिली.